बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे. आमेन. बागिवंत पावलुची रोमकारांक चीट आवेसवर 16 वोड 16 अशें म्हणटा. सोम्याच्या एकवटान तुमी भाव भयण म्हणून एकामेकाक तुमच्या मोगाची खुणा दियात. क्रिस्ताच्या सगळ्या पवित्र सोबेचो तुमकां माये मोगाचो नमस्कार. ह्या पवित्र सोबीत जेसू क्रिस्ताच्या नांवान एकठांय जाल्ल्या तुम्हा समेस्तांक जेसूच्या नांवान येवकार दिता. आनी हो वेळ जेजू सांगाताक सारूंक आमंत्रण करता. आमच्या मागण्यांचो विशय हांव तांकां म्हज्या मागण्याच्या घरांत संतोसायतलो. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक आवेसवर 50 वोड 7. हांव तांकां म्हज्या मागण्याच्या घरांत संतोसायतलो. प्रकाशनेचें पुस्तक आवेसवर 5 वोड 12. आनी ते सगळे आड्डून अशें गायताले. जिवेशी मारलोल्या मेंढऱ्याक फावो सगळी पदवी, तशेंच दौलत, जानवाय, बोल, मोहिमा, स्तुती आनी वाखाणणी. आमच्या जेसूक सगळी पदवी, मोहिमा, स्तुती आनी वाखाणणी करूंक ह्या वेळार आमी हांगा जमल्या. असतो जेसू आमच्या मोगा पासत ह्या पवित्र उंड्यांत लिपून रावला. ताका जाय आमी ताची सारकी जाल्लीं. ताका जाय आमी ताका अणभवलो. ताका जाय आमी ताका सगळ्या मनान भावार्थान तशेंच भक्तीपणान मान बागावून नमस्कार करूं. ह्या वेळार आमी सगळ्या खालतेपणान जेसूक नमस्कार करुया. आमी गीत घेवया R25 पेज 188. R25. लिपून रावलोल्या देवा उंड्या सोऱ्या रुपान लिपलोल्या तुका पोन्निपात कोता भक्तीपणान तुका वंदिता. मोची हीन हलकी कालीस सारके कालते जाता तुज मुखार. तुजी नोदोरूच घालून सगळोच विरून वेताची म्हजो.
Hagasusudi tuka Pulyun sa spoon Sakun sa podnay Tuchi utorbat Aiku Kalsan Mhojea bawat tirsata Tu vendevacha puta Saglatitli Katrin sot manta Sotut sotachi utu Hachi udik kitien skorena Lukaचे शिवोत्तमान आवेसवर 15 वोड 10 अशें म्हणटा तेच पोरी हांव तुमकां सांगता एक पातकी मनीस जिवीत बोदलीत जाल्यार देवाचे दूत सोंतोसबोरीत जातोले देव आमकां दर एक दिसाक आमचे जिवीत बदलूंक तरेकवार संदी दीत आसात ही संदी आमी घेवची वो ना घेवची ताणें आमकां सत्य दिल्या हे संदीचो उपयोग करचो वो ना करचो ताणें आमच्या हातान दिलोलें आसा पूण जायते पावटी आमच्या व्हडपणान बरोवन आमी दुसऱ्याक देवाचे नदरेन पळोवंक ना जिवितान मेवलोल्यो संद्यो बरे तरेन वेव्हारान घालूंक नात जितलो हांव देवाक लागीं सरूंक जाय आसलो तितलो लागीं सरूंक ना म्हजें पातकी जिवीत निठायेर घालूंक हांवें कसलोच प्रयत्न करूंक ना परतें जाल्यार हांव जियेता तें जिवीत बरें पूण दुसरो पाड अशें म्हाका दिसलां असले आनी हेर चुकीचे ह्या वेळार आमी उगडास करुया आनी खालतीकायेन जेजू लागीं बोगसोने मागुया
Boksonecha monan amigit gawia. I-24, page 131. I-24. Patok mochi kedi devak sodun gelo bawak dusman salom tumka okman kelo kalsak dop ko dilo boksun wingin giyat tumka okman kelo kalsak dop ko dilo boksun wingin giyat Shanti vatik laili ektarave modlo soglot sibar kelo tumka okman kelo kalsak dop ko dilo boksun wingin giyat tumka okman kelo kalsak dop ko dilo boksun wingin giyat. स्तोत्र 105 वोड 1 ते 3 अशें म्हणटा. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचे नांव परगट करात. पोरसा मदें ताची कोर्तुबां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किनोरेचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांचे सगळे कडेन किर्ती गायात. देवान आमची सवें बरेंपण दाखयल्ल्या पासत ताचे नांव वाखाणुया. ताणें आमकां सोर बेसवांनी बोल्लोल्या पासत सगल्या मदें ताचे नांवाची किर्ती गाजोवया. तो आमचो एकलोच देव, सोर्व देण्याचो दातार आनी दोनी. ताका स्तुती मोहिमा तशेंच वाखाणी फावो. असलेच वाखाणीच्या मोनान आमी गीत गावया. Q13 page 172. Q13. Sontosbhorit Deva mogal Bapa amcha tujas nawag toray tujas nawag moima favo sasna sasna tuja vortianava moima gaitau bapa tuja vortianava moima
Bolis tes totuns. Målbar pritver så god, du känns månchen deva, mogal bapamcha. Du cha vortianava, moima gaitau mapa. Du cha vortianava, moima gaitau mapa. या वेळार सगळीं उबी रावया आनी देवाची उतर आयकुया. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक 24:50 वोळ 1 आनी 6 ते 7. सर्वेस्पोर अशें सांगता, न्यायनीत राखात, प्रमाणीकपणान चलात, कित्याक मोची सोडवून लागीं पावल्या आनी मोचे दयाळायेचे नितीवंतपण उगडापें जावचें जालें. सर्वेस्पराची सेवा करूंक, ताच्या नांवाचो मोग करूंक, ताची चाकरां जावं, ताका पांय पडूंक, त्या विदेशी मनशांक म्हणजे सोनवार बसताय नासतना पाळटात आनी म्हज्या कोराराक विस्वाशी रावतात तितल्यांकूय हांव म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलों. तांकां हांव म्हज्या मागण्याच्या घरांत सोंतोसबोरीत करतलों. तांचे होम आनी योद्न म्हजे विधीचेर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घराक सगळ्या पोरसांक मागण्याचें घर अशें नांव पडटलें. देवाचें उतोरें. हांव तांकां म्हज्या मागण्याच्या घरांत संतोस आयतलो. दौर एक घर आमकां संतोसाची कुशालकायेची खुणा. त्याहून अदीक एक देव मंदिर जंय आमी येतात, उक्तेपणी आमचें जिवीत देवाक उक्तें करतात आनी देवाचो खरो संतोष भोगून आमच्या घरा परततात. एक गोडणी तुमच्या मुखार दवरता. एक वस्तोरी दिसपोटी मिसाची बेटयेन वांटो घेवन मागण्याच्या कुडांत म्हणजे प्रेयर रुमान जायतो वेळ मागणें करून सारता. उपरांत आपल्या घरा वचून आपलें घरचें काम करता. सांजेच्या वेळार आपल्या कुटुंबा बरोबर तेर्साचे मागणें पवित्र पुस्तक वाचून नियाळून जिविताक जिवंक वावुरता. अवचितूच तांच्या कुटुंबाचेर तुफान उपरासता. तिचो गोरकार पिडेक सापडून
घोरांत पडटा, तिच्या पुताची नोकरी वेता, तिचे धुवेची सोयरीक मोडटा. हे पोरी तिचो घोराबो अडचणीक, त्रासाक, दुखाक सांपडटा. शेजाऱ्याचो लोक तिका नाका जाल्ले प्रश्न करता. कांय जाणां अशें म्हणटात, तुमगेर शिराप पडला. कांय जाणां म्हणटात, तुमचेर जादू वो गाडीपण केलां. ह्या दुखाच्या वेळार तिची घरची, शेजाऱ्या, तशींच तिचे लागशिल्ले इश्ट तांचे लागचे सगळे संबंद मोडटात. ही ओस्तोरी आपलो भावार्थ सोडिना. सदांची पोरी मिसाचे बेटेन वांटो घेतल्या उपरांत ती आनिकूच अदीक वेळ मागण्याच्या कुडांत सारता. जेजू सोरी दिमयेर पडून, दुखां गळोवन, हात उगडून मागणें करता. आतां तिका कोणाचेंच पडून वचूंक ना. न्हय म्हूण शेजाऱ्याचें, घरच्यांचें, आपल्या घरांत आयलोलें दूख तिचे सूख भेटयता. तिचें एकूच मागणें आसलें, जेजू हांव तुजेर पातयेतां, म्हजो भावार्थ सांबाळ. अशे तरेन कांय दीस जाल्या उपरांत तिच्या कुटुंबाचेर आयलोलें दूख सोंपता. घोरकाराक पेकोवणी फावो जाता. तिच्या पुताक एक अदीक बरी नोकरी मेळटा. धुवेक एक बरो शेगुणी सांगाती फावो जाता. देवान तांच्या कुटुंबाचेर जायतीं बेसांवां घातलीं. देवाक ती सदांच उपकारी. आपली भावना ती अशी उद्गारता, हांव देवाशी रोडलीं आनी देवान म्हजीं दुखां पुसून म्हाका सोंतोसबोरीत केली. होय प्रितीच्या भावा भयणीनो, देव मंदीर जंय आमी जिव्या देवाचे आसने भोगताव, जंय जिवो देव जियेता. ह्या देवाक सगळी पदवी आसा. ह्या देवाक सगळी आमचें जिवीत, सगळे आमचे प्रश्न थावे आसात. आमी एकूच फावट ताका उलो मारल्यार, आमचें काळीज मन उक्तें केल्यार तो आमकां आयकता. एकूच ताचे मागणें आमचे सोवे, आमचो भावार्थ तीर दवरूंक. चालत्या जिविताच्या गुन्यांनी दिसा दिसपोटी
जे आमच्या जिवितान घडटा ताका आमी लक्ष दिलें जाल्यार होच तो भावार्थ. पूण जायते पावटी आमचें धोरण असलें जालां. आमी देव मंदिरांत येता कसल्या मनान? आमकां सूख मागूंक आनी दुसऱ्याचें निसंतोन करूंक? आमचे जिवितान आमकां बरें जोडून घेवंक आनी दुसऱ्याची निंदा करूंक? आमकां जिवीत जोडून घेवंक आनी दुसऱ्याचें जिवीत पाड करूंक? देव मंदिर जावन आसा. देवा कडल्यान कृपा जोडून घेतलें घर. कृपा आमचेर आनी समेस्ताचेर. जितले पावटी आमी ह्या देव मंदिरान भितर सरता आमच्यो गरजो तशेंच दुसऱ्याच्योय गरजो देवाक उबारुया. आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालतना दुसऱ्याकूय एक बरें जिवीत आमी मागुया. ह्या वेळार आमच्यो कांय गरजो आमी ओगेपणी जेजूच्या पांयाशी दवरुया. जे आमकां मागूंक जाय, जे आमच्या काळजांत आंवडे आसात, तेची सूख उक्तें करुया. सगळी आमची मागणी एकठांय करून जेजून शिकयलेल्या मागणेंतल्यान आमी बापाक उलो मारुया म्हणून. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकायूं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.